कित्या खातीर तुमी इतले लोक जमल्यात? हांगासर एक्चुली हांगासर काळोबा देवस्थानचे हांगासर वार्षिक तेंची पुजा जाताली आनी आयज भट जेवणी आनी कालूच ते अप्रोच जाल्ले तांकांय खबर नासलें ते क्वेश्चन म्हाका नासले हांगा बाबा कितें चल्लां तें. सो जेन्ना म्हाजो फॉलोअप आसलो कंटिन्युअसली कित्याक कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते म्हाका अपडेट दिताले पयलीं. आतां हांगासर जो प्रोजेक्ट येता आमी हांगासर तेमान कान्नायवाड्यार आहा, कान्नायवाड तेमार बॉर्डरीचेर कान्नायवाड्यार आहात आनी कान्नायवाड्यार एक मोठो प्रोजेक्ट येता. आतां त्या प्रोजेक्ट विशीं आमकां थोडी म्हायती जाय आसल्या, ती म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी फुडें कितें नेसेसरी एक्शन घेवंक जाय ती आमी इंटिमेट केल्ली आसा. हांगासर जो कान्नायवाड्यार आतां ह्यो प्रोजेक्ट येता ह्यो म्हाका दिसता बिग डॅडीचो कॅसिनो जो चलता तेचो प्रोजेक्ट. आनी हे विशयी जेन्ना एलएक्यूज जेन्ना मागलेले हांवें प्रत्येक कितें कितें प्रोजेक्ट्स येतात कसले कसले प्रोजेक्ट्स येतात तेन्ना इन डिटेल हे सगळे म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळयलें. त्या प्रमाणे फुडें तेचो आमी प्रोसेस सुरवात केल्लो. आतां हे करता आसतना जेन्ना प्रोजेक्ट खंयचोय करता आसतना फावंडेशन तेजें मारता तेन्ना सकयल WRDचें परमिशन घेवचें पडटा. आतां TCPन सगळें परमिशनूच दिल्यात ताका, पूण जेन्ना WRDचें परमिशन ना घेता हांगासर काम चालू जालें जाल्यार त्याच टायमाचेर WRDची टीम हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलां जाल्यार इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार सगळो एंटायर तेंचो जे फावंडेशन मारतात ते कंप्लीट 6 मिटर्स सकयल म्हणजे ऑफिशियली तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केला तयार तो 6 मिटर सकयल तेंच्यांनी इन डेप्थ मारला. आतां ते करता आसतना WRDचो विशय आसता ते NOC दिवप की ना ते NOC ना घेता तेंच्यांनी ऑलरेडी मारला. आतां ते 6 मिटर सकयल गेल्या उपरांत एंटायर झरे आहात ते सगळे झरे डायवर्ट जातात आनी तेंचे बायो बीन आहात ते सुकतात आनी तेंचे कंप्लेंट आली की बायो सगळे उदक सुकला आनी पिड्ड्यार जातात. आतां ते करता आसतना दुसरें तेणी केलं ते नाला जो आख्या म्हाका दिसता गांवचो उदीक सगळें फ्लो जाता ते दोनूय वाटेंतले नाला आहा तो डॅमेज केला. सो ह्यो रिपोर्ट सगळो तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंच्यांनी पुटअप केला. तेंच्यान तांकां शोकास नोटीसूय आज सर्व जाल्या. तशें डेप्युटी कलेक्टराकूय इंटिमेट केल्लें आहा तेंच्यांनी आनी डेप्युटी कलेक्टर हेचेर कारवाय कितें ती लिगल एक्शन आहा ती कितें ती घेवची म्हणून. आतां ह्यो प्रोजेक्ट फक्त हांगासर आमी प्रोजेक्ट येतात कितलेशे प्रोजेक्ट येतात पूण ताका कितें लिमिटेशन्स आसतात. कित्याक हांगासर जो हांगा सरावंडींग जी आहा ती फिशरमॅन्स कम्युनिटी आनी फिशरमॅन्स कम्युनिटी आसल्या कारणान प्रत्येक आपले पोट चडशे मेजॉरिटी आहा ते आपल्या नुस्त्याचो वेवसाय करून हे करतात. आतां हांगासर प्रोजेक्टाचो व्हडलो इम्पॉर्टंट इशू आहा तो तुमकां सांगता कित्याक तांकांय स्थानिकांक जेन्ना तांकां कितें जाता हे आसले इशू आसलो तेन्ना तांकां एक्सप्लेन केलें. आतां मोर्जी गांवांत म्हणजे एंटायर ह्यो आमचो आख्खें गोंय आहा ते गोंय आख्खे समुद्राच्या कांठार आसा आनी मदीं मदीं न्हंयो आसात आमचे वचत ते न्हंयो आसात आनी हे एंटायर गोंय आहा ती लो लायिंग एरिया जाता. लो लायिंग एरिया जाता म्हणून कितलीशींच वर्सां जालीं हेका एक सिस्टम आसली म्हणजे हायट रिस्ट्रिक्शन्स आसले म्हणजे जर V2 आहा V2 आहा थंयसर म्हणजे विलेज 2 विलेज 1 अशें आसता म्हणजे C1 म्हणजे प्रत्येक हे म्हणजे सिटीनी कितें आसूंक जाय गांवांनी कितें जाय हे सगळी लायनअप आसता. म्हणजे गांवांनी जे अशें मोर्जी सारके गांवांनी हायट रिस्ट्रिक्शन जी आहा TCPची ती 7 मिटर आसता. 7 मिटराच्या वयर ना. आतां कमर्शियल कितें येता म्हणजे हॉटेल जर जाता जाल्यार FAR तांकां विकती घेवपाक मेळटा म्हणजे ती आनी 9 मिटर करूंक मेळटा हायर सायड जर हॉटेल बांदता जाल्यार. आतां हे रिस्ट्रिक्टेड हायट आहा ती 7 मिटर आसता आनी हे मोर्जी पंचायतीन कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान आनी सारको दर्या देगेक हेचे हांगासर 7 मिटराची रिस्ट्रिक्टेड हायट आसा. आतां हांगासर हे हायटीचे जाले. आतां हांवें सांगलां ते प्रमाणे मोर्जे गांवांत 7 मिटर हायटूच आसूंक जाय. दुसरे आहा ते FAR म्हटल्यार जी आमी जितले बिल्डअप मारता म्हणजे फ्लोर रेशो टेस्ट म्हणटात ताका फ्लोर एरिया रेशो म्हणटात. सो ताका FAR म्हणटात आनी FAR ह्यो आसता तो प्रत्येक आख्ख्या गोंयान प्रत्येक वेरियस डिफरंट FAR पर्संटेज आसता. सो ह्या गांवांत हांगासर मोर्जी गांवांत 60% FAR आहा. म्हणजे हांव एक्सप्लेनूय क्लियरली करता म्हणजे तुजो जर 1000चो प्लॉट आसा 1000 स्क्वेअर मिटराचो जाल्यार तुका 600 स्क्वेअर मिटर बांदूंक गावता. हे कायदो आहा जे कायद्या प्रमाणे इतली वर्सां हे चलता. आतां तूं सिटीन वयशीत पणजे वयशीत जाल्यार थंय C1 आहा म्हणजे 1000चो प्लॉट आसल्यार 2000 बांदूंक गावता तुका. हे सिटीन फक्त पणजे सिटीन जावं म्हापसा सिटीन जावं हे गांवांनी रिस्ट्रिक्टेड 60 आहा
आनी पर्वरी सारकिल्ल्या एरियांनी 80% आहा. म्हणजे थंय जर 1000चो प्लॉट आहा जाल्यार 800 बांदूंक गावतात, 1000 बांदूंक गावना, 800 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप बांदूंक गावता. आता ह्या गांवांत मोरजी गांवांत तुका 60% बांदूंक गावता. म्हणजे सांगला ते प्रमाणे 1000चो प्लॉट जाल्यार 600 स्क्वेअर मिटर बांदूंक गावता. आता ह्या प्रोजेक्टार कितें जालें तें सांगता. आनी हो इफेक्ट ह्या स्थानिकांक हांगासर कसो जातलो तो आहा इम्पॉर्टंट. कित्याक आयज आमी पळयतात प्रोजेक्ट येतलो, पूण फुडली जर 5-6 वर्सां पळयतले जाल्यार हो एंटायर गांव वाडो आहा तो सगळो इफेक्टेड जातलो. कित्याक सेवरेजीचो प्रॉब्लम, तेंच्या बांयन उदीक सारकें हे जावचें ना, घाणेरडें उदीक येतलें. परत वेस्ट येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येवप म्हणल्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कशें जातलें हे कांय प्रोविजन ना करता हांगासर हे परमिशन्स दिल्ले आसात. आतां FAR आनी आतां क्लियर केलें FAR आहा तो हांगासर मोरजेन 60% आहा. जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाक हांव न्हू खंयच्या कायद्या प्रमाणे दिला, ह्या प्रोजेक्टाक 200% दिला FAR. म्हणजे ह्यो 7000चो प्लॉट जो आहा तो 14000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप बांदतलो. म्हणजे चिंता तुमी परिस्थिती फुडें कितें जातली ती हांगासर स्थानिकाची. म्हणजे 60%चे 200% दिला म्हणजे 14000 स्क्वेअर मिटराची हांगासर बिल्डअप येता. हायट हांवें तुमकां कितली सांगल्यार 7 मिटर गांवांत. 7 मिटराची हायटीन ह्या गांवांत प्रोविजन आहा. थंयसर 24 मिटराची हायट दिल्या. म्हणजे टावर केदो व्हडलो जातलो तो पळयात. आनी हांगासर लोक बसती आहा ती कशी आहा ती पळयात. हांगासर सगळीं घरां सकयल नाळ्यांची घरां आसात आनी ते वेवसाय आपलो फिशरमॅन्स म्हणजे नुस्तेकार वेवसाय ते करतात नुस्त्याचो. आतां ह्यो प्रश्न सगळ्यात व्हडलो येता येद्या व्हडल्या प्रोजेक्टाक हांगा गांवांत कशें हे दिले. C1 म्हणटा कमर्शियल झोन म्हणटात. C1 तो सिटीनी दितात आनी C2 दितात तो सिटीनीच सिटी भायर सरावंडींग दितात कमर्शियल एक्टिविटीज करपाक. आतां गांवांत हांगासर जर कमर्शियल एक्टिविटीज C1 जर दिवंक लागले, आयज मेरेन म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयांत पयले फावट हांगासर खंयच्या तरी गांवांत C1 दिला. म्हणजे आख्ख्या गोंयांत तुमकां C1 खंयच दिल्लो आसचो ना अशा प्रकारे गांवांत. आतां ह्यो प्रोजेक्टान इफेक्ट जातलो तो हे हांगासरल्या स्थानिकांक जातलो. आनी तेका लागून तेंचो कन्सर्न आसली आमी ते एप्रोच जाले. तेका लागून आयज हांव हांगासर भट जेवणी आसली तेंचे वांगडा बसून प्रसादूय घेवपाचे आहात आमी. तेंचे कन्सर्न कित्याक आयज फुडें तेंची पिढी आहा ती फुडें कितें सफर जातली ती आयज. आनी एक प्रोजेक्ट हांगा ह्यो सँक्शन जालो म्हणजे ऑटोमॅटिकली दुसरे प्रोजेक्ट्स येवपाक सुरवात जातले. तेका लागून आयज खंय तरी आमी हे स्टॉप करपाची गरज आसा. आतां हे करता आसतना जेन्ना हांव आमच्या ऑनरेबल TCP मिनिस्टरा कडेन उलयलो तेन्ना गेल्या 1 म्हयनो पयलीं उलयलो. तेणी सांगलें आपूण इमिजिएटली एक्शन घेता आनी तेंचे रिवोक करता म्हणून. तो इलेक्शनाक बिजी आहा मान्य आहा. तेका पूर्ण कितें आहा हे हांगासर प्रोजेक्ट कंटिन्युअसली चालूच उरलो आनी चालू दवरल्या कारणान ह्यो केन्नाय ते बेगीन स्पीडअप करून कंप्लीटूय करूं शकता. म्हणून आयज हांवें ऑफिशियली लेटर म्हाज्या लेटरचे लेटर हे प्रोजेक्टाक आमच्या स्थानिकांचो आनी गांवचो विरोध आहा. कित्याक हे FAR तुमी 200% दिल्या 60%चे आनी हायट रिस्ट्रिक्शन 7 मिटराचेर तुमी 24 मिटर दिल्या. ते ऑलरेडी इन्वर्ट केल्ले आहा. हांव तुमकां कॉपी शेअर करता तेची इन्वर्ट केल्ली. हांवें म्हाजो रोल एज अ MLA तेंच्या वांगडा स्थानिकां वांगडा रावन हांवें म्हाजो क्लियर केलो. आयज डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आहा की स्थानिकांक न्याय दिवपाचो आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय कसले तसले प्रोजेक्ट करचे न्हू. ऑनरेबल TCP मिनिस्टर म्हाका एश्योर केला की हे बेगीना बेगीन हे रिवोक करून घेता म्हणून. हांव अपेक्षाय दवरता तेंचे कडेन ते बेगिनात इलेक्शनाचे प्रचार जाता बेगिनात येवन हेचेर एक्शन घेतले आनी हे रिवोक करतले म्हणून. सो ह्या प्रकारे हांगासर ह्यो प्रोजेक्ट आहा. अजून पर्यंत कित्याक टेक्निकल पार्ट जे आहा म्हणजे TCPन जे कायदे आहात ते कोणाकूय कशें म्हणजे सामान्य स्थानिकांक कळचे ना ते कितें चल्लां ते. म्हणजे जो त्या फिल्डान आसा आनी खबर आहा कित्याक आमी त्या फिल्डांतले आमकां खबर आहा FAR खंयच्या गांवांत कितलो आसता, हायट कितली आसता ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक इतली वर्सां गोंय हे मेंटेन जालां ह्या कायद्याचेर. कित्याक ना जाल्यार कोणूय येतले आसले आनी बॉम्बे भाशेन व्हडले व्हडले टावर्स बांदतले आसले आनी खंयच्या खंय हे आख्खे गांव वयतले आसले. तेका लागून आयज आमी सुरवात केली. आयज हांगासर ह्या जो प्रोजेक्ट आहा ह्यो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. आमी प्रोजेक्टांक स्टॉप करना पूण हे FAR हायट्स बीन दितात ते आमकां खंय तरी फुडलो फ्युचर जनरेशन आहा तांकां त्रासदायक आसा. तेका लागून आयज आमी हांगासर येयल्यात आनी तुमकां तुमच्या प्रेसाच्या थ्रू आमी एक कन्वे करूंक सोदता एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीक जावं एंटायर तालुक्याक जावं एंटायर गोंयाक जावं की अशें घडचें न्हू गांवांनी. आनी गांवांनी जर अशें घडचें जाल्यार स्थानीक जे गांवकार आहात तांकां खंय तरी पयस भायर वचून रावचें पडटलें, गोंया सोडून वयचें पडटलें. तेका लागून आयज आमकां फर्म डिसिजन घेवंक जाय आनी फर्मली रावपाची गरज आसा. ह्यो एक सब्जेक्ट जालो. आतां प्रेस चालू आहा तेका लागून आनी एकूय विशय जो कितलो तेंप जालो आमी झोनींग प्लॅन म्हटलो. झोनींग प्लॅना वखदार